बानोडेचे कोमनी दादेचे कुळण विकसित करपाक बानोडेचे ग्रामसभेन विरोध केलो। जिणे फाटले खेपे ग्रामसभा फुडें दवरिल्ली ती उपसरपंचच गैरहाजीर राविल्ल्यान तो वादाचो विषय जालो। उद्देगीक बांदकामांच्या उद्देशान कुळण विकसित करून ते बिल्डराच्या घशात घालपा फाटल्यान राजकारण्यांचो हात आशिल्ल्याचो आरोप थाळ्यावानी केलो। निमणे कडेन जमीन विकसित करपाक दिवची न्हय असो थाराव लोकांनी पास केलो। बांदोडा पंचायत क्षेत्रात येवपी कोमोदिदादीची 89,000 स्क्वेअर मीटर जमीन लीज होल्डरा वरवीं व्यावसायिक कामा खातीर विकसीत करपाचो यत्न चल्ला। ह्या प्रश्नाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाल्ली, पूण त्याच वेळार उपसरपंच सलोनी गावडे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरा बरोबर प्रभागातल्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कामात व्यस्त आशिल्ली अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली। पळयात। फाटल्या ग्रामसभेक डेप्युटी सरपंच आशिल्ली तिणे ग्रामसभा प्रिसाइड केल्ली आणि आज ती ग्रामसभेक येवना, पूण ती सलोनी गावडे आज हांगा ग्रामसभेक येवना, तिणे कांयच नोट दिवना आणि तुमकां सांगचें अशें दिसता की ही सलोनी गावडे आतां तिच्या वार्डान हॉट मिक्सिंगाचें काम आसा तें इनॉग्रेट करपाक PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळकरा बरोबर आसा। हे ग्रामसभेन आज हो प्रश्न जो आसा तो जवळ जवळ कोमलदाची जागा 89,000 स्क्वेअर मीटर कोमलदाची जागा इल्लीगल वे म्हणजे इल्लीगल एन्क्रोच करून हो डेव्हलपमेंट चालू आसा। थंय तशेंच आमचे 10 जाण समाजाचे देवस्थान आसा। कटमगळा दादा जो म्हणटा तो आमचो 10 जाण समाजाचे न्ही, आख्खे गोंयचे लोक थंय येतात। अशे जाग्यार हो जागो आमी हेचे पयलीं ग्रामसभेक ठराव घेतलो की तो एज अ ग्रेजिंग प्रॉपर्टी म्हणून तो राखून दवरचो। ग्रामसभेक तेंच्यांनी डिसिजन दिलें आणि ते अपिलाक अपील जायनासतना रावले आणि ती एक्स पार्टी जाली। हो जो प्लॉट आसा 159/1 आसा पयलीं त्या प्लॉटाचे एडवर्टायजमेंट सुद्दां ताणें दिल्ली आसा पेपरार नवीन टायमाचेर 13-14 तारखेर ती प्लॉट विकपाचें आसा म्हणून ITI ग्राउंडाच्या फाटल्या वटेच्यान म्हणजे सेम प्रॉपर्टी। ही जी प्रॉपर्टी जी आसा ती पोर्तुगीज टायमार सुद्दां कॅटेग्लेजिंग म्हणून लागलेली आसा कोमलदादीची जमीन आणि लिजार ती आशिल्ल्या कारणान ती खंय तरी गफलत करून ती आपल्या नांवार करून ही सगळे हें केल्लें आसा। आणि म्हाका दिसता हितून हे प्रकरणाक चडशे राजकारणी जे आहा पळय न्ही ते सामील आहा म्हणून हे सगळ्यो गजाली घडटा। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।